वाढत पण सरकाराचो कांयच प्रयत्न जायना की गोंयची अनएम्प्लॉयमेंट कमी करपा खातीर। आनीक म्हाका दिसता की हे सरकार इतलो डिमांड आसून सुद्दां की गोंया बरोबर गोंयांत शिकिल्ली भुरगीं आसात, मोस्ट एज्युकेटेड भुरगीं आसात, आनी तरी आसतना सरकार खंयच्या ना खंयच्या कारणान भायल्या लोकांक, आवटसायड गोवा लोकांक गोंयच्यो नोकऱ्यो दिवपाक सोदता। हाची ज्वलंत उदाहरण म्हणल्यार गोंय विद्यापीठान, गोवा युनिव्हर्सिटी, आनी हातूंत भितर गोंय सरकार म्हणटना युनिव्हर्सिटी येता, युनिव्हर्सिटी म्हणटकीर वायस चॅन्सलर आनी चॅन्सलरय बी येता। इन्सिडेंटली चॅन्सलर इज गव्हर्नर। 21/12/2023 ह्या दिसा सरकारान एक नोटिफिकेशन काडिल्लें, स्कूल ऑफ अर्थ, ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक सायन्सेस, स्कूल ऑफ अर्थ, ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक सायन्सेस, आनी तातूंत भितर 4 पोस्ट अनाउंस केल्ले। असोसिएट प्रोफेसर, असिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग एंड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स अनरिजर्व, असोसिएट प्रोफेसर स्ट्रोक असिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग एंड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम अनरिजर्व, असिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग एंड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम ओबीसी, असिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग एंड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम एसटी। हे 4 पोस्ट आशिल्ले। ह्या 4 पोस्टा खातीर एडवर्टिजमेंट दिली, एप्लिकेशन मागिल्ली, इंटरव्यू जाले, आनी हातूंत भितर एक कंडिशन आशिल्लें ह्या सगळ्या भितर, नॉलेज ऑफ कोंकणी कंपल्सरी आनी एडिशनली नॉलेज ऑफ मराठी शॅल बी डिझायरेबल एंड मिनिमम ऑफ 15 years रेसिडेंस इन गोवा। हे VS नाडकर्णी रजिस्ट्रार गोंय विद्यापीठाचो 21/12/2023 हे नोटिफिकेशन काढलें। सिलेक्शन जालें, ऑलमोस्ट भुरग्यां इंटरव्यू घेतले, सिलेक्शन जालें, पण ह्या कंडिशना लागून 15 वर्सांचे डोमिसायल आनीक लँग्वेज नॉलेज ऑफ कोंकणी कंपल्सरी ह्या कंडिशना लागून तांकां जायत्या भुरग्यांक, तांकां जायत्या कॅन्डिडेटाक फ्रॉम आउटसायड गोवा घेवपाक मेळना। म्हणून सुओमोतो विदाउट एनी नोटीस टू द कॅन्डिडेट्स, कांयच सांगला ताणें तांकां, ऑलमोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जाल्ली विथ इंटरव्यू बी, पण गोवा युनिव्हर्सिटीन 2/8/2024 दुसरी नोटिफिकेशन काढलें, स्कूल ऑफ अर्थ, ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक सायन्सेस, आनी 4 पोस्टांतले पोस्ट 2 केले। पयलीं 4 पोस्ट आशिल्ले, असिस्टंट प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर, आतां 2 केले, आनी दोन्ही पोस्ट अनरिजर्व, म्हणजे रिजर्व जे पोस्ट आशिल्ले ओबीसी आनी एसटी हे दोन्ही अबॉलिश केले। म्हणजे ह्या नोटिफिकेशना भितर ना, अबॉलिश केले का कितें केले ते आमकां खबर ना, पण हे 2 पोस्ट नव्या नोटिफिकेशना भितर इन्क्लूड केले ना। माइंड यू, ह्या दोन्ही पोस्टा खातीर सुद्दां ओबीसी आनी एसटी कैंडिडेट गोंयचे अवेलेबल आशिल्ले विथ ड्यू क्वालिफिकेशन्स फॉर द रिस्पेक्टिव्ह पोस्ट। हे नोटिफिकेशन काढलें, आनी ह्या नोटिफिकेशनाक तांणी 15 वर्सांचो डोमिसायल आनी कोंकणी भाशेचे नॉलेज कंपल्सरी हो विड्रॉ केलो। 2/8/2024 हे दुसरी नोटिफिकेशन। हाजी इंटरव्यू आता 18 तारखे आसात। दिस इज अ क्लियर कट केस की गोंयच्या शिकिल्ल्या तरणाट्याचेर, शिकिल्ल्या भुरग्याचेर हो अन्याय, आनी म्हाका दिसता की हो अन्याय आमी सहन करून घेवपाचे नात। एक दृश्टीन सरकार नोकरी दिवपाक शकना, आनी ज्यो नोकरी आसात त्यो भायल्यान हाडपाक सोदता, आनी हे म्हाका दिसता गोवा युनिव्हर्सिटीन अजून पर्यंत विद्यार्थ्यांचो पावर कितें और वॉट इज द स्टुडंट स्ट्रेंथ हे अजून पर्यंत पळयलें ना। हेजे पयलीं खूब वायस चॅन्सलरांक पळोवचें पडलां, जेन्ना तांकां एक दीस घेराव घालून बंद करून दवरिल्ले, आनी म्हाका दिसता हेका भितरल्यान आमच्या चॅन्सलराची म्हळ्यार गव्हर्नराची ह्या एका सगळ्या करणेक फूस आसा। बिकॉज हे हांव कितें म्हणटा, 26/7/2024 एक नोटिफिकेशन काढला गोवा युनिव्हर्सिटीन। हातूंत भितर एकेडेमिक काउन्सिल जे गोवा युनिव्हर्सिटीचे आहा तातूंची तांणी पुनर्बांधणी केला। आता ह्या एकेडेमिक काउन्सिलाचेर जवळ जवळ 64 मेंबर्स आहा। 64 हे मेनली वेगवेगळी आमची कॉलेजी, अफिलिएटेड कॉलेजीस, डीन्स ऑफ डिफरंट स्ट्रीम्स, असे खूब लोक आसा हातूंत भितर। वेगवेगळ्या नॉमिनीज ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल, प्रिंसिपल्स ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजीस, मागीर युनिव्हर्सिटी टीचर्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, स्टुडंट काउन्सिल रिप्रेझेंटेटिव्ह, इलेक्टेड मेंबर्स, रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ SC ST कॅटेगरी, हे सगळे हातूंत भितर आसा। आनी मागीर लास्ट जे कॅटेगरी आहा पळय, नॉमिनीज ऑफ द चॅन्सलर,
ह्या नॉमिनीज ऑफ द चॅन्सलरांतले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ना हे एक्स ऑफिशियो पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट एक्स ऑफिशियो हातूंत भितर एक हैदराबादचो आनी 3 केरळाचे नॉमिनी आहात. नॉमिनीज ऑफ चॅन्सलर हातूंत भितर एक हैदराबादचो आनी 3 केरळाचे. म्हणजे कितें केरळ राज्याकच सगळे इंटेलिजन्स भरला. भायली जे आसा पळय ते 3 जाण केरळाचे आहात, एक हैदराबादचो आसा. केरळाकच इंटेलिजन्स भरला आनी देशा भितर काही इंटेलिजन्स ना. गोंया भितर इतले पात्र मनीस नात ह्या पोस्टाक हे जावपाचे. एकाडेमीक कावन्सील, दीस इज नॉट अ पेड पोस्ट, दीस इज एकाडेमीक कावन्सील. सो ह्या सगळ्या वेळेला दिसता गोवा युनिव्हर्सिटी आता केरळा युनिव्हर्सिटी करपाक सोदता काय म्हणटा. गोवा युनिव्हर्सिटी इज बिकमिंग केरळा युनिव्हर्सिटी. तांकां खबर ना ह्या युनिव्हर्सिटी खातीर स्टुडंटांनी केदी व्हडली झगडी केला, केदी व्हडलें आंदोलन केलां आनी ताचे नंतर ही युनिव्हर्सिटी आमकां मेळ्ळा. हाचे पयल्या खंयच्याय चॅन्सलरान इतली गव्हर्नर जाले हू आर नेसेसरिली हे आमचे नेसेसरिली दे वेर गव्हर्नर आशिल्ले, चॅन्सलर आशिल्ले, तांणी केन्ना हाडूं ना कोणाक भायल्यान. दीस इज फर्स्ट टायम वी आर विटनेसिंग की 3 4 4 मनीस गोंय भायले आनी तातूंत 3 जाण केरळाचे. सो आमी गोवा युनिव्हर्सिटीक एक हांव पयलीं अपील करता तांकां 18 तारखेक केन्ना तरी इंटरव्यू आसा. बेगीन तांकां जाण येवची. त्या 7 दिसाची नोटीस दिता आमी तांकां. 7 दिसां भितर जर हे प्रकरण जर जाग्यार घातलें ना आनी तांणी गोंयच्या विद्यार्थ्यांक परती जर हेतून भितर संद जर दिली ना, गोंयच्या एस्पिरंट्सांक, गोंयचे जे तरुण शिकिल्ले तांकां जर चान्स दिली ना जर जायत जाल्यार तांकां मुखाल्ल्या परिणाम भोगपाक तांणी तयार रावचे. दे हॅव नॉट डोन गोंयची स्टुडंट मुवमेंट हाजे पयले 2 मिनिस्टर रिजायन जालात. In 1981-82, Francis Sarnin for Marx scandal. 1984, Harish Zate for Capitation College Education. 1984. 2 मिनिस्टर गोंयचे रिजायन जाल्ले आसात स्टुडंटाच्या पावरा मुखार. वी वर पार्ट ऑफ दॅट स्टुडंट मुवमेंट. दो वी आर नॉट स्टुडंट, टील डेट स्टुडंट अजून पर्यंत वायब्रंट आहा गोंयचे. सो आमी गोवा युनिव्हर्सिटीक तंबी दितात की तांणी 7 दिसां भितर हो निर्णय बदलचो. पयलेची जी जायरात आशिल्ली ती परती रिवायव करची आनी गोंयच्या डिझायरेबल आनी जे एस्पायरिंग कॅन्डिडेट आहात, जे क्वॉलिफायड आसात, तांकां थंय घेवपाचो मार्ग मेकळो करचो. आमी एक दीस इज नॉट सुपर स्पेशलिटी जंय गोंया भितर ना तेन्ना तो क्लॉज वापरपाचो, डोमिसायल रिलॅक्स करपाचें आनी कोंकणी हें करपाचें. पूण हे सुपर स्पेशलिटीनी गोंया भितर अवेलेबल मॅनपावर आसा. तेका लागून आमी युनिव्हर्सिटीक तंबी दितात. तुम्ही जर हो जर निर्णय बदलला जर जायत जाल्यार मुखाल्ल्या परिणामाक तुमकां भोगपाक तोंड दिवचें पडटलें. ओके.